नमस्कार, पळया अपडेट खबरो। गोयची लिजा रिन्यू करपाची ताचेर मायनिंग धोरणा उपरांतच निर्णय। सरकार सांगतले कोर्टाक गोवा फाउंडेशनाक मायनिंग सुरू जाल्लेच नाका, फोमेंतचो एमडी अंबर तिमलोचो आरोप। गोयच्या मायनिंग प्रश्नाचेर सुप्रीम कोर्टान निकाल दिवन जाले 5 महिने, 85% निर्देश अजून चालीक लावनात। सरकार सुस्त, अंमलबजावणी जातली केन्ना, गोंयकारांक प्रश्न। मुख्यमंत्र्याचो परत मिडियाचेर फोग, मिडियाच्यो चुको दाखोवन दियात, मिडियाक पयस दवरून मतां मांडात। लायव्ह असेंब्लीक लागून आमदारांची हिरोगिरी, पर्रीकाराची विधानां। बलात्काराची केस म्हापशेचे पीआयन वेलेवयर वडयली फाफडून। काँग्रेस म्हणटा गृहमंत्री आनी डीजीपीन असल्या अधिकाऱ्यांचेर करची कारवाय, बाकीच्यांक दिवची शिटकावणी। आणि अखिल गोय टेबल टेनिस सर्तीन तानसी कीर्तनी, वैभव दहिबाते, वेस्ली रुजारियो आणि सिद्धांत पारेखाचे जैत। खबरो विस्तारान। स्टॅम्प ड्युटी भरिल्ली 27 लिजा रिन्यू करची असो हायकोर्टान निकाल दिवन पासून मायनिंग धोरण थारायतकच हाचेर गोय सरकार निर्णय घेतले अशी भूमिका गोय सुप्रीम कोर्टान मांडले। गोवा फाउंडेशनान हायकोर्टाच्या निर्णयाआड घाल्ली याचिका फुडल्या सप्तकान सुनावणेक येता। दुसरे वटेन फोमेंतो रिसोर्सिसचे एमडी अंबर तिमलोन गोवा फाउंडेशनाचेर फोग काढला। तांकां गोंयान मायनिंग सुरू जाल्लेच नाका म्हूण हे सगळे उपद्व्याप करतात असो खर आरोप तांणी केला। स्टॅम्प ड्युटी फारीक केल्या 27 मायनिंग लिजांचे नूतनीकरण करचे ह्या हायकोर्टाच्या आदेशाक गोवा फाउंडेशनान सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिला। हो अर्ज मंगळारा सुप्रीम कोर्टा मुखार येतलो। गोय सरकाराचे मायनिंग धोरण तयार करपाचे काम सध्या चालू आसा। हे धोरण तयार जाल्या उपरांत लिजांचे नूतनीकरण करतले अशें ॲडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णीन सांगले। मायनिंग जाता तितले बेगीन चालू जावचे म्हूण सरकाराचे यत्न चालू आसात अशें नाडकर्णी म्हणटा। One thing we are surely opposing is there can't be any further stopping of mining. Goa Foundation's probably their ultimate objective is to shut mining in Goa. This we can't because it operates as a very important part of the revenue of the public exchequer. Renewal will be a part of the policy. If the policy says there is renewal, there is renewal. If the policy says no, we will give it to some public corporation, we go to public corporation. Whatever the policy the government frames will be the policy. And policy document is a sovereign document of the state government. गोवा फाउंडेशनाच्या ह्या अर्जाचेर मिनेरांनी खर टिका केल्या। गोवा फाउंडेशन गोयातल्यो खणी बंद करूंक सोदता असो आरोप फोमेंतो रिसोर्सिसचो व्यवस्थापकीय संचालक अंबर तिमलोन केला। We are not a party to this petition. He's not even made our company party. So we're very confused as to what is his intent. But I think he's doing all these activities to ensure mining remains closed in Goa. Do you think that Goa Foundation is doing this purposely? Yeah, of course. So when a person files a petition, means he's doing it purposely. No? Agenda: keep mining shut in Goa. Yeah, I understand they've used very wrong language in the petition, using very foul language against the High Court judge. I have not read the petition, but if you get a copy of the petition, you please see that he's accused the judge of very wrong action, which is not the correct thing to do. If you like an order, judiciary is good. If you don't like an order, means judiciary is bad. This seems to be the approach of Goa Foundation. They will keep filing petitions to ensure mining does not start. So if people want mining to start, they have to fight these petitions. But otherwise, when we fight this and we succeed with this petition, Goa Foundation will file another petition. And another one. It has been filing for last 20 years. It will continue filing to ensure that mining does not start. Industry is already shut down for 2 years. If Goa Foundation succeeds, it will maintain shutdown. हायकोर्टाच्या आदेशाप्रमाण मायनिंग लीजचे नूतनीकरण करतले आणि डिसेंबरात खणी चालू जातल्यो अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान हालींच जाहीर केल्ले। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। गोयच्या मायनिंग प्रश्नाचेर सुप्रीम कोर्टान निकाल दिवन आयतारा वट्ट 5 महिने जाल्यात। मायनिंग लिजा रिन्यू करपाच्या प्रश्नाचेर गोवा फाउंडेशन परत सुप्रीम कोर्टान गेला। मात मूळ निकालान सुप्रीम कोर्टान केल्ल्यो म्हत्वाच्यो सुचोवण्यो लागू करपाक पर्रीकार सरकारान चडशे कांयच करूंक ना अशें दिसता। या प्रश्नाचेर गोय सरकार सामकें फेल गेला अशें म्हणूं येता। गोंयांतल्या मायनिंग प्रश्नाचेर सुप्रीम कोर्टान
21 एप्रिलाक निकाल दिल्लो. गोंयांतले मायनिंग कायदेशीर जावचे म्हण गोंय आनी केंद्र सरकारान कांय गजाली करच्यो अशी सुचोवणी सुप्रीम कोर्टान केल्ली. हो आदेश दिवन आतां 5 म्हयने जाले, मात गोंय सरकारान कांयच केल्ले दिश्टी पडना. गोंयांतल्या अभयारण्याच्यो शिमो थारावच्यो अशी सुचोवणी पर्यावरण आनी रानां खात्याक दिल्ली, मात आतां मेरेन पर्यावरण मंत्रालयान कांयच अधिसुचोवणी काडूंक ना. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचेर सरकारान कितें केलां तें चित्र पळोवया. पर्यावरण संवेदनशील विभाग अधिसुचोवणी काडूंक सांगिल्ली काडूंक ना. लीज बदलप्यांचेर कारवाय, नोटीस काडल्या. बेकायदा मायनिंग बंद करपाक नेम, काम चालू आसा. लीज दिवप ना. काडिल्ल्या मिनाची ई पावणी ना. मीन काडपाक जाल्लो खर्च लीजवाल्यांक दिवंक ना. एमपीटीक 50% खर्च दिवंक ना. पावणेंतल्यान मेळिल्ल्या पैशांच्या वापराचो अहवाल दिवंक ना. सीईसीच्या सल्ल्यान कायम फंड उबारचो करूंक ना. मायनिंग डंपाचेर 6 म्हयन्यां भितर तज्ञ समितीचो अहवाल दिवंक ना. वर्साक कितले मीन काडचे हाचेर तज्ञ समितीचो अहवाल 6 म्हयन्यां भितर दिवंक सांगिल्लो, दिवंक ना. दिल्ली आश्वासनां पाळपी म्हण मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराची सगळ्यांक नामना आसा. सुप्रीम कोर्टाच्यो सुचोवण्यो चालीक लावपाक मात पर्रीकार सामको अपेशी थारला अशें दिसता. आदेश दिवन वट्ट 5 म्हयने जाले तरी बेकायदा मायनिंगात घुसपल्ल्या लोकांचेर अजून कांयच कारवाय जावंक ना. There was a basic concept in any commission. If you are going to comment about someone, you have to give him opportunity to be heard under Section 8 of the Commission of Inquiry Act. Shah Commission has not given them opportunity, so we are issuing them opportunity. Notice is means they have to explain. If their explanation is satisfactory, we will close the issue. If it is not satisfactory, we will act as per the act. सुप्रीम कोर्टान केल्ल्यो 85% सुचोवण्यो अजून चालीक लावंक ना. आतां 1 म्हयनो उरला. ह्या म्हयन्या भितर सगळ्यो सुचोवण्यो चालीक लायता जाल्यार पळोवचे पडटले. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. मुख्यमंत्री परत मिडियाचेर चाळवलो. हे फावटी सुवाळो आशिल्लो CIIच्या नॉलेज कनेक्टाचो. मिडियाक लागीं घेनासतना मतां मांडूंक लोकांनी शिकूंक जाय. मिडियाच्यो चुको दाखोवन दिवंक जाय म्हूण पर्रीकारान लोकांक जाहीर सल्ले दिले. इतलेच न्ही, लायव्ह विधानसभा अधिवेशनाक लागून खंय काय आमदार हिरोगिरी करतात. तांचोय दोश ताणें मिडियाच्याच माथ्यार मारलो. महत्वाची गजाल म्हणल्यार ह्याच मिडियाक आनी लायव्ह विधानसभेक वापरून पर्रीकार मुख्यमंत्री जाला. खंयचे विशय येता तातूंतल्यान थोडीशी चर्निंग करता आसतना मिडिया भायर दवरता. गोंयचो IITN मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान आयतारा मिडियाचेर फोग काडलो. मिडिया पासत पयस रावात असो जाहीर सल्लो पर्रीकारान लोकांक दिलो. नॉलेज कनेक्टांच्यान म्हाका दिसता लोकांक हित अशा पद्दतीचे वॉट इज नॉट रिटन इन द लायन्स टू रीड बिटवीन द लायन्स कॅपेबिलिटी निर्माण करूंक जाय. ही कॅपेबिलिटी निर्माण करतलो जाल्यार यू विल हॅव टू हॅव अ प्लॅटफॉर्म वेर एवरीवन स्पीक्स फ्रीली विथआउट मिडिया. मिडियाच्यो चुको दाखोवन दिया तसो उलो पर्रीकारान लोकांक मारलो. यू रिक्वायर करेज to tell media that this is wrong what you are saying. It's not an easy task. गिन्यान्याची भासाभास जाता थंय मिडियाक आफोवपाची गरज ना अशें मत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान उक्तायलें. Churning, I think knowledge churning also has to take place in a restricted forum. आणि त्यामुळे तुम्ही नॉलेज कनेक्ट म्हणटा हातून ज्यो आयडियाज तुमचे येतले आयडियाचे कन्क्लुजन डेफिनेटली डिस्कस करा फायनली सगळ्या बरोबर इन ओपन ट्रान्सपरंट मेथड, बट शुड नॉट बी केप्ट ओपन टू पर्सन हू डज नॉट पार्टिसिपेट. विधानसभेचे कामकाज चॅनल दाखयतात म्हणून कांय आमदार हिरो जावंक सोदतात अशें मुख्यमंत्री पर्रीकाराचें म्हणणें आसलें. असेंब्लीत सगळे कोण कितें उलयता तें लोकांक कळुनी, पण म्हाका दुसरें लक्षात अशें आयलें की असेंब्लीन ज्या वेळा पासून म्हणजे आय वॉज वन ऑफ द सपोर्टर फॉर शोईंग असेंब्ली ऑनलायन, पण म्हाका बऱ्याचदा अशें दिसता की काही ऑनलायन दिसता म्हणून काही हिरोईक्स जाता. म्हणजे काही गोष्टी ज्यो जातात थंय उलोवप जाता ते कॅमेरा फोकस जाता. विरोधी पक्ष फुडारी आसतना पर्रीकारान मिडिया आनी विधानसभेचो भरपूर लाव घेवन सत्ता मेळोवपाचो यत्न केलो. आतां हातांत सत्ता आयिल्ल्यान मिडिया पासत पयस रावात असो सल्लो सगळ्यांक दिवपाक लागल्यात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेऊया एक विराम.